गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरन्यायाधीश डॉ धनंजय चंद्रचूड गोंयांत दाखल। आयज जातलें नवें जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचें उक्तावण। अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाक लागल्या गळतीचे गिराण। प्रवाशांचे हाल बेगोबेग दुरुस्त करपाची प्रवाशांची मागणी। कुडणे मायनिंग ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर जाली जनसुनावणी। सशर्त अटीं सयत लोकांचो मिना खणीक ग्रीन सिग्नल। जीटीडीसीचो ऑनलायन नोंदणी काउंटर बंद करिना। तो मेरेन दूधसागरार पर्यटन हंगाम सुरू करपाक दिवचे ना। थळावी टूर ऑपरेटर्स संघटना आक्रमक। गोंयांतले मिड डे मिला खातीर केंद्रा कडल्यान राज्याक मेळटले 18 कोटी 78 लाख। आतां मेरेन 2 हप्ते पावले। तिसऱ्या खातीर प्रस्ताव सादर। शिक्षण संचालकांची माहिती। आणि अणजुण्या बांदकाम सुवातेर दुसऱ्या माळये वेल्यान पडून परप्रांतीय कामगाराक मरण। सरवणा दिवचले लायटीचे शॉकान तरणाटो गेलो। आता खबरो विस्तारान। मेरशे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावणा खातीर सरन्यायाधीश डॉ धनंजय चंद्रचूड हे शुक्राराक गोंयांत दाखल जाले। आयज सकाळी 11:30 वरांचेर नवे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचे उक्तावण जातले। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री आलेख सिकेर, एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसतले। अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागलां। बस स्टँडाच्या पाख्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या। पावस पडटकीच उदक भितर गळटा, देखून प्रवाशांचे हाल जातात। फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर सामकोच वायट अणभव आयलो। अस्नोडा जो बस स्टँड आसा तो बस स्टँड ते सगळे सध्या सगळे पाणी गळपाक लागला। लोकांचे अडचणी आसा जे लोक थंय येता बस प्रवास करता तेंच्यो खूब मोठ्यो समस्या आसा। 12-13 वर्सां पयलीं हो कदंब बस स्टँड जो बांदलेलो गेलो तेका ते पत्रे आतां थोडे कमकुवत जाल्या आनी तेका गळटी लागलेली आसा। सकयल मोठ्या प्रमाणान पाणी पडटा आनी लोकांची खुबशी थंय अडचण जावपाक लागल्या। तेन्ना आमी महामंडळा कडेन मागता गेल्या फुडल्या पावसा पयलीं हेची आहा ती दुरुस्ती करपाची आनी लोकांच्यो ज्यो हें आसा अडचणी आसा ह्यो अडचण म्हणजे जे पाणी पडटा ह्यो समस्या खूब आहा हितून। लोक बाजार हाट करता, लोकांच्यो हातीक बॅगां पाणी पडटा तेन्ना महामंडळान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवन फुडलो पावस येवच्या पयलीं हेजी म्हणटा ती दुरुस्ती करची अशी आमची मागणी आसा। 13 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2011 ह्या वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाचें लोकार्पण जाल्लें। मात लोकार्पण जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या बस स्टँडाची देखभाल करपा कडेन फावो ती नदर दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या बस स्टँडाचेर सध्या कांय प्रमाणात समस्या निर्माण जाल्यात अशी माहिती कांय प्रवाशांनी दिली। ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याचेर बसयिल्ले प्लास्टिकचे पत्रे तर सध्या सामके कमकुवत जाल्ले आसात। देखून पावस पडटकीच पावसाचे उदक पाख्यांतल्यान सरळ बस स्टँडाचेर भितर गळटा। व्हडलो पावस येतकीच ह्या बस स्टँडाचेर व्हडली गळटी लागता। ते वेळार प्रवाशांची तर सामकी हालत जाता। ह्या बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या बाकच्यांचेर प्रवाशांक धड बसपाक लेगीत मेळना अशी माहिती कांय प्रवाशांनी दिली। फाटल्या 2 दिसांत पडिल्ल्या पावसा वेळार तर प्रवाशांक ह्या बस स्टँडाचेर सामको वायट अणभव आयलो।
सध्या पावस सोंपल्यातच जमा आसा. मात ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार फुडल्या पावसा वेळार गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. देखून संबंधित यंत्रणेन ह्या बस स्टँडाच्या पाख्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी कांय प्रवाशांनी केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडणे खण ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळे रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. कुडणे सांखळे आनी सोनशी सत्तरीत येवपी हो ब्लॉक वेदांत कंपनीन घेतला. ह्या खण वेवसायाक चडशा लोकांनी होयकार दिला जाल्यार कुडणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद मळीक आनी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. कुडणे सांखळे आणि सोनशी सत्तरीत येवपी मायनिंग ब्लॉक 7 कुडणे खण ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळे रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या जनसुनावणेक सुमार 101 जाणांची विचार मांडपाक नोंदणी केल्ली. चडशा लोकांनी ह्या खण वेवसायाक हयकार दिलो. मात कुडणेचो रहिवाशी माजी मंत्री सदानंद मळीक हाणें पर्यावरणीय आनी संविधानीक मुद्द्याचेर ह्या खणीक विरोध दर्शायलो. तशेंच सुर्ल गांवांतले शेतकार उदय नाटेकर हाणें लेगीत ह्या खणीचो शेती वेवसायाचेर दुश्परिणाम जातलो अशें सांगलें. तशेंच जनसुनावणेक तयार केल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा अशें म्हणीत ह्या खण वेवसायाक विरोध केलो. मात ह्या जनसुनावणेक आयिल्ल्या चडशा जाणांनी पर्यावरण, शेती वेवसाय, देवळां, लोकवस्ती, भलायकी आनी गांवचें अस्तित्व तिगोवन दवरून हो खण वेवसाय सुरू करपाक तेंको दिलो. So it was a sheer negligence of the government on one side, the pollution control board on the other side, and the agencies like irrigation department and the mining department on one side. This village is a very eco-sensitive village, but for the last 50 years, the damage has been done to such an extent that in spite of the 12 years of the closure of the mines, the government has not done anything to repair and restore the damage that has been done. गव्हर्नमेंटाचो रिपोर्ट असा की सिल्टीन 1.5 मीटर जाला शेतांनी आणि कसो हांव ह्या लायनींक सपोर्ट करूं. इतके दीस आमी सपोर्ट करताले, कांय प्रॉब्लेम नासलो. पूण सपोर्ट केल्या नंतर एक कोंकणी म्हण आसा, अर्थ तुमी कितें लाया, बोट घालून दिलें की हात घालून दिता. ही गजाल ह्या मायनिंग डिपार्टमेंटान केल्ली आसा आणि हेका फुल्ली जबाबदार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा. आणि म्हाजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर एक मात्र विश्वास ना, कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेंकां घालून दिल्ले गायडलायन्स अजिबात ते फॉलो करिना आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेचेर वच दवरिना. आणि ही कित्याक दवरिना हें म्हाकाय कळोंक ना. आयज आमी कोणाक ब्लेम करपाचें, मायनिंग डिपार्टमेंटाक ब्लेम करपाचें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ब्लेम करपाचें. मायनिंग पयसो म्हणजे सगळें न्हू, गोंय काबार करून कांयच मेळचें ना. आमी सगळे सत्यानाश लागतले. आयज आमच्या कुळागर आनी शेतकारांच्या पोटार येयला, फाल्यां तुमच्या येवंक वेळ लागची ना. मायनिंग कंपनी आनी एक 5 वर्सां काम केली, खोट मारून आणून जातली घरा कडेन. लोकांची परिस्थिती सामकी हलाखीची झाली आहे. हांव सांगूंक सोदता कंपनीचे जे हांगा ऑफिसर आहा तांकां किंवा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आहा तांकां की तुम्ही मायनिंग चालू जरूर करा आनी करूंक जाय. पण त्याच बरोबर आमच्या लोकांची तुम्ही केअर घेवपाक जाय. There is Arvalem waterfalls, which is the Haridwar of Goa, where rituals are performed. So, if the benefiction of the ore takes place here, then the tailing point which is there, the tailing point आतले जे पाणी सोडटा थंय चेक तुमचो आसपाक जाय. बिकॉज युअर बाकीचे पॉयंट्स खूप जाण सांगले CSR हे, बट इम्पॉर्टंट वॉट युअर कन्सर्न इज अबाउट द एनवायरमेंट. तर प्रत्येक गोष्ट कायद्यान बरयल्ली आसपाक जाय आनी ती सरकारान मान्य केल्ली आसपाक जाय. केवळ धन वत्ता हांगा खंय तरी रावचें न्ही, खंयच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारान पण त्या खातीर अजून सुद्धा मायनिंग चालू करता जाल्यार तो नॅचरल सोर्सीस आमचो आसा तसो आमकां जायो. सांखळेच्यान रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारात परतून एक फावट बसका जाली। जीटीडीसीचो ऑनलायन काउंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेक पास जालो। जो मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन काउंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे नात अशें टूर ऑपरेटर्सांचे म्हणणे। देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर संघटनेन केल्या। आमी कुळ्यान जावन आसा जे जाग्यार दूधसागर पर्यटन हंगाम हांगा चालू जाता आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात जे गेस्ट येता पयलींसून आज आमी थंय आसा त्या जाग्यार दूधसागर हंगाम हो 2 ऑक्टोबराक चालू जावपाचो आशिल्लो पूण हांगा पावस पडटा कारणान हंगाम मातसो लेट जालो पूण जेन्ना कमिटी मुख्यमंत्र्या कडेन गेली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 1 म्हयनो तुमी सद्या चलया जीटीडीसीचो काउंटर घेवन पूण हांगा जे कमिटी मेंबर आसा आनी जे 431 जीप मालक आसा ते आमी 1 म्हयने हांगा चलोवपाक रेडी ना तेन्ना आमची काउंटर हांगा जीटीडीसीचो काउंटर आमकां हांगा नाका आमची वेबसायट परत दी अशें तांचो निर्णय आसा आनी असो एक मतान हांगा हातून धरून निर्णय जाल्लो आसा की जो पर्यंत आमचो काउंटर आमकां बंद करिना जीटीडीसीचो काउंटर तो पर्यंत आमी हांगा जी वेबसायट चालू करचे ना अशें तेंच्यान ठरयिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ केडीकर। मदले सुटयेंतल्या खाणांचेर अंदू राज्यांत 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले। केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो। उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलां। आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात। तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला। मदल्या सुटयेंतल्या खाणां विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतल्या अशें जिंगडे हांणी सांगलें। न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेर आज आयल्या ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टींग 39% जाता म्हणून सो मातशें आमकां खटकलें कित्याक सद्या आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता एवरी डे। जूनाच्यान 11 जूनाच्यान आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता। काल पासून आमचें रिपोर्टींग 99.19% जाला आनी एक क्रेडीट या 99% हाजे सगळे आमच्या इंडियाक आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टींग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणी सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता हे म्हाका बरोबर दिसना म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयला। आमकां टोटल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ह्या वर्सा 24-25 18 कोटी 78 लाख सँक्शन जाल्या। तातूंत स्टेट गव्हर्मेंट शेअर आसतलो 10 कोटी 99 लाख। तर टोटल ह्या वर्सा 29 कोटी 78 लाख आमकां मेळटले मिड डे मिलाक। स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8 कोटी 45 लाख। सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38 कोटी 27 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले। फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 7 कोटी 7 करोड 44 लाख ऑलरेडी आयिल्लो आसा तो 13 जुनाक आयलो आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंटूय आमकां गोवाचो फर्स्ट स्टेट तो 7 कोटी 44 लाख आयले आनी तो 25 जुलैक आमकां पावलो। तो आतां आमचे तिसऱ्या इन्स्टॉलमेंटाचें प्रपोजलूय आमचें गेल्लें आसा तेन्ना आमची इन्स्ट्रक्शन आसा हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आनी एका टिचराक ते टेस्ट करपाक जाय क्वॉन्टिटी सफिशियंट आसा काय ना ते पळोवपाक जाय। त्या भायर एक मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसता बील पासून आमी सँक्शन करता आसतना PTAन सर्टिफाय केल्लें आसपाक जाय। सो PTAच्या एका मेंबरान थंय येवन तो मिड डे मील टेस्ट करपाक जाय। हणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगाराक इमारतीच्या दुसऱ्या माळयेवेल्यान पडून मरण आयलें। मरण पाविल्लो कामगार मूळ पश्चिम बंगालाचो आसून नारायण मंडल अशें ताचें नांव आसा आनी सध्या तो हणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करतालो। हणजूण पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचल तालुक्यातल्या कुळण सरवण वाठारात वैभव गुरुदास भिडे या 25 वर्षाच्या तरणाट्याक शॉक लागून मरण आयले। जमनीचेर तुटून पडिल्ली लायटीची वायर कुशीक करपाच्या यत्नात वैभव भिडे हाका शॉक आयिल्लो। ही घडणूक बिरेस्तारा राती कुळण सरवण वाठारात आशिल्ल्या योगेश्वरी देवळाच्या वाठारात घडली। वैभव भिडे हो तरणाटो मूळचो झोळमे तोडामार्ग हांगासरलो अशी माहिती मेळ्ळ्या। दिवचल तालुक्यातल्या कुळण सरवण वाठारात आशिल्ल्या श्री योगेश्वरी देवीच्या देवळात कोजागरी पुनवे निमतान बिरेस्तारा राती पालखी उत्सव आशिल्लो। पालखी चालू असताना
देवळात एक लायटीची वायर तुटून जमनीचेर पडिल्ल्याचे वैभव भिडे ह्या तरणाट्याच्या नदरेक आयले. भक्तांचो जीव वाचोवपा खातीर तो बेगोबेग थंय धांवलो आनी ताणें ती तुटिल्ली वायर कुशीक काडपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नात ताका लायटीचो शॉक बसून तो जमनीचेर कोसळ्ळो. देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि थंय जमिल्ल्या भक्तांनी बेगोबेग धांवपळ करून ह्या तरणाट्याक उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. मात थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी वैभव भिडे ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वैभव भिडे हो तरणाटो मूळ महाराष्ट्रांतल्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या झोळंबे ह्या गांवांतलो रावपी आशिल्लो. तो सध्या योगेश्वरी देवीच्या देवळांतल्या ऑफिसांत काम करतालो. ही घडणूक पळयली जाल्यार भक्तांचो जीव वाचोवपा खातीर धांवलो आनी स्वताच जीव वगडावन बसलो अशेंच म्हणचें पडटलें. वैभव भिडे ह्या तरणाट्याच्या दुखिस्त मरणाक लागून देवस्थान समितीच्या पदाधिकारी आनी भाविकां मदीं चुरचुरे पातळ्ळे. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शुक्रारा सांजेच्या वेळार रायबंदर पाटो वाठारांतल्या मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन घडणूक थार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी पोस्टमॉर्टम करपा खातीर कूड हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार पाटो रायबंदर हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या लागीं मांडवी न्हंयेत एक अनआयडेंटिफायड बॉडी मेळिल्ली आसा. थळावे पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचे जवान हे थंय आसात जाग्यार आनी ही अनआयडेंटिफायड बॉडी कोणाची आसा ही फायंड आउट करपाचो प्रयत्न करतात. अजून बॉडी भायर काडूंक ना, ती न्हंयनूच आसा पूण ते न्हंयसून भायर काडपाचो प्रयत्न ताचो चालू आसा. पूण एक गजाल आतां आमकां कळ्ळ्या ती म्हटल्यार एक अनआयडेंटिफायड बॉडी पाटो रायबंदर हांगासर मेळिल्ली आसा. पळयत रावन गोमंतक टीव्ही. म्हापशा करासवाड्या वयली दुकानां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या रुंदीकरणा खातीर मातये भरवण केली. शुक्रारा सकाळी म्हापशा नगरपालिकेन सुमार 35 बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाक सुरवात केली. नगरपालिकेन बेकायदेशीर दुकानां काडपाची नोटीस आदींच दिल्ली. मातये भरवण केल्ल्या दुकानांनी फास्ट फूड, चिकन सेंटर, फर्निचर अशा साबार दुकानांचो आस्पाव आसा. म्हापशा करसवाड्या वयली बेकायदेशीर दुकानां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या रुंदीकरणा खातीर मातये भरवण केली. म्हापशा नगरपालिकेन शुक्रारा सकाळ सावन सुमार 35 वयर बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाक सुरवात केली. 6 म्हयन्या आदीं नगरपालिकेन दुकानांक नोटीश्यो काडिल्ल्यो. नगरपालिका दुकानां मोडपाक आयल्या उपरांत कांय दुकान धन्यांनी दुकानां रिती करपाक सुरवात केली. हातूंतल्या 5 ते 6 दुकानांक कोर्टा कडल्यान 30 ऑक्टोबर 2024 मेरेन स्टे ऑर्डर मेळिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मातये भरवण केल्ल्या दुकानांनी फास्ट फूड, चिकन सेंटर, फर्निचर अशा साबार दुकानांचो आस्पाव आसा. म्हापशेच्यान स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट एजन्सी सयत शुक्रारा माजोर्डा दर्यादेगेची पळोवणी केली. वर्सान 3 फावट जुलय, ऑक्टोबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांत दर्याच्या उदकाची पातळी वाडपाची समस्या निर्माण जाता. ह्या वर्सा पावस चड पडिल्ल्यान उदकाच्या पातळीत वाड जाल्या. देखून गोंय सरकारान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ह्या एजन्सीची दर्यादेगेचो अभ्यास करपा खातीर नेमणूक केल्या. ही एजन्सी गोंयच्या हेर दर्यादेगांची पळोवणी करतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी दिली. गोंयांत परतीच्या पावसाचो नेट वाडला. हवामान खात्यान दिल्ल्या येलो अलर्टा प्रमाण राज्यांत बुधवारा उट्टांकराचो पावस पडलो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली. ताका लागून माजोर्डा दर्यावेळेवेल्या शेकांनी उदक भरिल्लें. देखून गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ह्या एजन्सीची नेमणूक केल्या. शुक्रारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान ह्या एजन्सी सयत माजोर्डा दर्यादेगेची पळोवणी केली. तशेंच ही एजन्सी गोंयच्या हेर दर्यादेगांची पळोवणी करतली अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्सान सांगलें. 3 फावटी
Golden Plata. July medium, October medium, December. They call it something like springtide or something like that. And which is attributed to, it is a normal natural phenomenon. Now, to look at its brightness, I believe the locals are used to this particular phenomenon. This year may be a little more alarming because of the high monsoon that we have had and the effect of this springtide. To our good luck, we have the government of Goa has appointed NCSCM, an agency from Chennai, to study the coast, the shoreline of Goa, which, if I may say, study the coastline of Goa, vis-a-vis erosion, vis-a-vis depletion, the issues that they are facing along the coastline. Coincidentally, they reached Goa yesterday. And so I thought, since this situation looks alarming, or is alarming, then they should start their study from our beach. That's why they are all gathered here. And they are here for a week, approximately. Before they go, we will have a sit. They are going to visit across the state of Goa. It is not only Goa beach. So they will be visiting in various areas, from north to south, to coastline. And or if I may correct, if I am not wrong, they have already done an aerial sort of study. So they have identified critical areas. Now they have come for a field study. They have identified the areas, so they are going to go to those specific places and study the issues there. Government of Goa also has sought the services, the advice of an agency from Netherlands by the name of Awaz. I think they are coming to Goa in the month of November. And we have proposed that we have a joint meeting, NCSCM, Awaz. गोमंतक टीव्ही खातीर माजोड्डेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. मुरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान काँग्रेसीन घर वापसी केली. 2 आदले नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांक घेऊन शुक्रारा काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आपल्याक 2027च्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तिकेटीची अपेक्षा ना, पण वास्कोचो काँग्रेस पक्ष घट करपाक आपूण काँग्रेसीन आयला, अशें आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांणी सांगलां. साउथ गोवान खंय तरी बुश जालेली आसा. नॉट ओन्ली इन साउथ गोवा, म्हाका दिसता खंय तरी फूल गोंयान तेजो पावर आमकां लाभलेलो आसा. एक्चुअली काँग्रेस इंडक्ट करपाक खूबश्यो गजाली आसा. हांवें म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले की हांव काँग्रेसीन वयतले विचार करतालो, आयडियाज घेतालो. पूण जेन्ना लोक पर्सनली म्हाका सांगपाक लागले, नंदा तुका फ्युचर आसा फुडें, तुजे वास्कोक फ्युचर आसा, तेका लागून खंय तरी आमी इंडक्ट जाल्या. म्हाका वास्को म्हाका स्ट्रॉंग करपाचें आसा. लास्ट इयर MP इलेक्शनान खंय तरी आमकां 10,000 प्लस वोट पडलेले. आमी बूथ स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमचो धनपाल येला, वॉर्ड नंबर 10 to 21 खंय तरी आमकां काम करपाची गरज आसा आनी तें हांव पार्टी खातीर करतलो. पार्टी जे सांगता ते भशेन आमी काम करतले. खुबश्यो गजाल्यो आसा. आतां सद्याचो गव्हर्नमेंट लँड ग्रॅबिंग म्हणटू, तुमकां खबर आसतली PW डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें, रोड कशे आसा, खुबश्यो गजाली. म्हाका चड उलोवपाक नाका हांगासर, तेंचे काडपाक नाका. पूण जेन्ना वास्कोचेर उलयता तेन्ना हांव डायरेक्ट सांगता तुका, वास्कोन भ्रश्ट जुमला पार्टी जाल्या पळय, ती सद्या एकदम सगळ्यांक काबार करपाक येयलेले आहा वास्कोन. शुक्रारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार वेंसी विएगस आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली. उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पयल्या टप्प्यात कोलवा दर्यादेगेवेले उदरगतीचे काम 5 जानेर 2025 सावन सुरवात जातले आणि 6 म्हयन्यां भितर हे काम पुराय जातले, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. Kolwa will be coming with one, it's more of a tourism information counter, convenience center,
which will have information about tourism, which will have shower room, toilets, other things, and also we'll have a co-working area in that. Health also will be a part of that, and police also will get a small outpost over there where they are able to keep their people for rest and other things. So this particular infrastructure, I think the tourism has already earmarked the area. Once the plan comes out, we'll be discussing with the local MLA, Panchayat and the rest, and then taking that plan ahead. So right now, as far as South is concerned, because North we have already gone ahead with digital nomads, tech tourism, and 2 locations are already coming up like this on Morji and Ashwa area. The third location is earmarked as Kolwa. So South also gets the similar prominence. What North gets is a balance what we will do from tech tourism point of view. That will be here in this. But that is only a convenience center and a co-working space. All the overall, other than these facilities, everything else should be available from the shack point of view or restaurants point of view. Sorting out this issue, कित्याक आमगे मेन इश्यू आसलो की आमगे जे ऑलमोस्ट 30-40-50 वर्स जे धंदो कोताले हिंगा जे पुर्वजांचे धंदो दे हॅव टेकन ओवर आनी हेजे रिपोर्ट चलता सो हेंगे हुंय काय धंदो बंद जावन आनी कितें जायना जावपा आज कन्सर्न वाल्लो कन्सर्न ओवरऑल बरे भाशेन सजमोन घेयला मिनिस्टरान आनी आतां आफ्टर दिवाली वी विल बी गोईंग एंड मीटिंग द चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ कोलवा. And the whole idea is we will try to give them a temporary place to run the business till the time in 6-7 months. ये जाऊपा. 16 कित हादसा है ये so ते second phase आहे तो ले so ये किती आता ये मिनिस्टरान सांगितले ते भाषेनो let's focus on this only. Fishermen यहाँ ते fishermen अंकुच ये इतून ये committee घालून त्यांचे views घेऊन we will go forward for it but not. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक